मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. आकाशवाणी पणजी. नमस्कार. दर एकट्याक मोग आसता आपल्या गांवचो. गांवचें गांवपण राखता गांवांत रावपी दर एक गांवकार. म्हणूनच आमी घेवन आयल्यात गांवाची काणी गांवकारांकडल्यान. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आसा गांव शिरगांव. शिरगांवचे भोंवडेर आमकां व्हरतात श्री गणेश चंद्रकांत गांवकार. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार. म्हजें नांव गणेश चंद्रकांत गांवकार. गांव आनी हांव ह्या कार्यक्रमांक सगळ्यांक येवकार. गोंय हें जगान फामाद भारतांतलें एक पर्यटन राज्य, कारण ह्या राज्याक एक मोठी दर्यावेळ लागून आसा. तशेंच हें राज्य अनेक देवळां, चर्ची, वेगवेगळ्यो धार्मीक संस्कृती, शेतां भाटांनी आनी रानांनी नटलेलें आसा. अशाच ह्या फामाद राज्याच्या उत्तरेच्या मदल्या पट्ट्यान म्हजो गांव आसा, जेचें नांव शिरगांव. डिचोलेच्यान हो गांव 7 किलोमिटर जाल्यार म्हापशाच्यान 13 किलोमिटर आसा. शेजारचें महाराष्ट्र राज्य हें सुद्दां म्हज्या गांवाच्या खूब लागीं, अंदाजीत 15 किलोमिटराचेर. दक्षिण गोंयच्यान शिरगांवां येवपा खातीर अनेक रस्ते आसात. फोंड्याच्यान व मडगांवच्यान येवपा खातीर सांखळे डिचोलेच्या मार्गान अस्नोड्या येवन शिरगांवां येवपाक जाता. तशेंच माशेलान येवन सारमनस फेरी काडून डिचोले पावतात व रायबंदर चोडणा फेरी काडून मयेच्यान शिरगांवां येवपाक रस्तो आसा. व्हडले गोंयचे फेरीक धरून दिवाडे आनी दिवाडेच्यान फेरी धरून नारव्यां पावता. थंयसून मया मार्गान शिरगांवां पावतात. म्हापशाच्यान हळदोण्या आनी खोर्जुव्याच्यान शिरगांवां येवपाक जाता आनी वास्को पणजे म्हापसा अस्नोडा मार्गानूय शिरगांवां येवपाक मेळटा. शिरगांव गांवच्या पुर्वेक आनी दक्षिणेक आत्ताच्या घडयेक खनीज उत्खननाचो वेडो आसा. आदींच्या काळान म्हणजे 1950 साला पयलीं हो वाठार सैमाच्या समृद्धेन भरलेलो आसलो. अनेक तरेच्या वनस्पतीचे हांगा दाट जंगल आसलें. गांवच्या मदल्या पट्ट्यान लोकवस्ती आनी तातूंतच गांवांतल्या देवदेवतांचें पंचायतन देवस्थान. अनेक ठिकाणी झरे आनी ल्हान ल्हान तळयो आसात. ह्या तळयांक देवदेवतांचे आशिर्वाद फावो जाल्ल्यात म्हणून ह्या तळयेन देवदेवतांचें न्हावण वर्सान एकदां जाता. ह्या तळयांचें उदक वर्साचे 12 म्हयने व्हांवत आसता म्हणून त्या उदकाचो फायदो गांवांतलीं शेतां पिकोवपाक जाता. गांवच्या सकयल्या पट्ट्यान गांवकारांचें मोठें शेत आसा. सरत आनी वांयगणाचें पीक आमी ह्या शेतान काडटाले. ज्योती, जया, करंगूट, बाबरी ही भाताची पिकां आमी काडटाले. शेताच्या पलीकडे मांडवी नदीचो फांटो, जेतून गांवाच्या पश्चिमेचो आनी उत्तरेच्यो शिम्यो थारतात. ह्या मांडवीच्या फांट्याचो फायदो गांवांतल्या लोकांक नुस्तें मारपाक जातालो. अर्ध्या पेक्षा जास्त लोक ह्याच फांट्याचें नुस्तें खाताले. सुंगटां, पापलेटां, खरचाण्यो, काळे खुबे, कुल्ल्यो, शेवटे, तामोश्यो अशा तरेच्या नुस्त्याचो आस्पाव आसतालो. गांवा पैकी 40% भूभाग हो शेतजमीन, 35% भूभाग हो रान आसलेलो. आतां थंय खनीज उत्खनन जाल्लें आसा आनी उरलेलो 25% भूभाग हो लोकवस्ती आनी देवदेवस्की खातीर उरला. शिरगांव हो गांव सगळ्या गोंयान, महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान फामाद आसा तो म्हळ्यार गांवच्या आराध्य व जागृत देवीच्या वास्तव्या खातीर, जेचें नांव जावन आसा श्रीदेवी लयराई. ह्या म्हज्या देवीची ख्याती सगळ्यांक खबर आसा, जी उल्याक पावपी आनी सगळ्यांचें रक्षण करपी. देवीचो फामाद उत्सव म्हळ्यार शिरगांवची
श्रीदेवी लयराईची जात्रा, जाका थोडे लोक श्रीदेवी लयराईच्या धोणाची जात्राय म्हणटात. ही जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमीची म्हळ्यार हरेक वर्साच्या एप्रील वा मे म्हयन्यान जाता. ह्या जात्रेची खासियत म्हळ्यार उजो पेटलेल्या होमखाणाच्या इंगळ्या वयल्यान व्रतस्थ धोणाचें चलप. हें पळोवपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे भावीक येतात. ह्या दिसा भाविकांची गर्दी इतकी आसता की शिरगांवां पांय दवरपाक जागो मेळपाक मुश्कील जाता. उज्यांतल्यान वचपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका सावन हजारांनी धोंड आपले 5 दिसाचे अनवाळें व्रत राखून ह्या दिसा शिरगांवां येवन जळत्या होमखाणासून अग्निदिव्य करतात आनी सगळ्यांत शेवटा श्रीदेवी लयराईच्या भारान जळत्या होमखाणांतसून अग्निदिव्य जाता. ह्या जात्रेचे वेत तशे वैशाख शुद्ध प्रतिपदेच्यान गणपती शारदेन सुरवात जातात. ह्या दिसा गणपती शारदा देवी लयराईच्या देवळान नाचयतात आनी फुडले 3 दीस वैशाख शुद्ध चतुर्थी पर्यंत नाट्यप्रयोग जातात. गणपती शारदा म्हणजे श्री गणेशाची विधिवत पुजा अर्चा करून जात्रेच्या उत्सवाची सुरवात करतात. ज्या दिसाच्यान सगळ्या धोणाचें व्रतूय सुरू जाता. ह्या दिसा सावन गांवांतलो सगळो मांसाहार बंद जाता. गोंयच्या अनेक गांवांनी धोणाचे पंगड एकठांय येवन आपले धोणाचें व्रत ह्याच वैशाख शुद्ध प्रतिपदेच्यान सुरवात करतात. म्हणून तर खरें पळोवपाक गेल्यार सगळ्या गोंयान ह्या दिसा सावन धोणाच्या जात्रेचे वेध लागलेले पळोवपाक मेळटात. चैत्र शुद्ध पंचमीची मुळगांवची पेटेची जात्रा, चैत्र शुद्ध अष्टमीची मयाची माल्याची जात्रा आनी वैशाख शुद्ध पंचमीची शिरगांवची श्रीदेवी लयराईच्या होमखाणाची म्हणजेच धोणाची जात्रा हांचो चडूच लागींचो संबंद आसा. मयाच्या जात्रे वेळार मयेचो माले घेवपी मोड शिरगांवच्या लयराईचो कळस घेवपी मोडाक आमान्य दिता आनी थंय गाराणें घालतात की जसो मुळगांवच्या पेटेच्या जात्रेचो महायाग बरे भाशेन करून घेतल्या उपरांत हो मयेच्या माल्याचो महायाग बऱ्या तरेन जालो, तसोच फुडें जावपी देवी लयराईचो महायाग बऱ्या तरेन करून घेवचो. देवी लयराईच्या जात्रेच्या पयल्या दिसा वैशाख शुद्ध पंचमी दिसा सकाळीं देवीच्या कळसांतले तीर्थ काडटात, जेका आमी न्हावण म्हणटात. ते सगळ्या गांवांत वाडटात. हांगासून जात्रेक सुरवात जाता. ह्या दिसाच्या 24 तासान अनेक धार्मीक विधी करतात. तातूंतलो हो एक विधी. हाच्या उपरांत श्री लयराई देवतेची मुर्ती दनपारां 12 वरांचेर देवळांतल्यान मुड्डी हांगा आसलेल्या आद्य महामायाच्या देवळान धोलाच्या आवाजान आनी हर्रय 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 म्हणून मोठ्या गजरान व्हरतात आनी थंय सावन जे नवीन धोंड व्रतस्थ जातात तेंकां मानयतात. देवतेचें आगमन महामायेच्या देवळान जाल्या उपरांत वाटेर आसलेल्या धोणाच्या तळयेर धोणाचें तीर्थस्नान सुरू जाता. नवीन धोणाची मानवणी जाल्या उपरांत सांच्या 8 वरांच्या अंदाजान देवतेची मुर्ती परत मुख्य देवतेच्या देवळान हाडून स्थापीत करतात. मदल्या वेळांतल्यो खुबश्यो ल्हान ल्हान विधी सोंपल्या उपरांत रातच्या 11 ते 12 वरांचेर देवळांतलो देवतेचो कळस वाजत गाजत वडा कडेन दाळलेल्या होमखांडा पर्यंत वता. थंय आसलेल्या होमखांडाक देवता अग्नी दिता आनी फुडें वता. वाटेर आसलेल्या तीर्थाच्या तळयेर म्हणजेच धोणाच्या तळयेर येवन परत कळसान तीर्थ भरतात आनी परत तो देवतेचो कळस मुड्डी हांगा आसलेल्या आद्य महामायेच्या देवळान व्हरोन स्थापीत करतात. दुसऱ्या वाटेन वडा कडेन उजो घातलेल्या होमखांडाचे इंगळे जाल्या उपरांत त्या इंगळ्या वयल्यान धोणाचें अग्निदिव्य सुरू जाता. शेवटा सकाळीं फांतोडेर दुसरो दीस उजवाडच्या पयलीं श्रीदेवी लयराईच्या भारान देवतेचो कळस घेवन जळत्या होमखांडासून अग्निदिव्य करता. अग्निदिव्य जाल्या उपरांत देवतेचो कळस
देव रवळनाथाच्या देवळाकडे आसलेल्या चवाठ्यार हाडून थेयतात. दुसऱ्या दिसा सांच्या 3 वरांचेर कळस उखलून सातेरीच्या देवळान व्हरतात आनी थंयच्यान देवी सातेरीक आनी थंयसर आसलेल्या देवांक कौल दिवन ह्या दुसऱ्या दिसाच्या कौलोत्सवाक सुरवात जाता. जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा सावन फुडले 4 दीस गांवांतल्या प्रत्येक घरांत श्रीदेवी लयराईचो कौल जाता, तेका आमी कौलोत्सव म्हणटात. हो कौलोत्सव सुद्दां जात्रेचोच दुसरो भाग. भारतांतल्या अनेक राज्यांतल्यान देवीचो कौल घेवपाक भावीक हे 4 दीस शिरगांवां गर्दी करतात. हे 4 दीस पर्यंत शिरगांवां जात्रेचें स्वरूप आसता. तेतून खाजेकार, खेळणेकार, हॉटेलकार, बसकार, तामाणकार, काळंगाकार अशा अनेक वेपाऱ्यांचो धंदो कौलोत्सवा दिसांनी सुद्दां तितक्याच नेट्यान चलता. 4 दीस कौल दिवन जाल्या उपरांत कौलोत्सवाच्या 4थ्या दिसा म्हणजे जात्रेच्या 5व्या दिसा श्रीदेवी लयराईचें आगमन नाचत गाजत परत देवळान जाता आनी परत देवीचो कळस गर्भकुडीन स्थापीत जाता आनी ह्या दिसा जात्रेची समाप्ती जाता. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. शिरगांवची जात्रा ही गोंयांतली सगळ्यांत व्हडली जात्रा. कोट्यांनी लोकांचो पांय जात्रेच्या निमतान श्रीदेवी लयराईच्या दर्शना खातीर शिरगांव गांवांक लागतात. म्हणून सरकारान शिरगांवच्या श्रीदेवी लयराईच्या जात्रेक राज्योत्सवाचो दर्जो जाहीर केला. हो शिरगांवकारां खातीर मोठो मान. ह्या जात्रेक सगळ्या वाटेंतल्यान मोठी आर्थीक उलाढाल जाता. तेतून खाजेकार, खेळणेकार, हॉटेलकार, बसकार, तामाणकार, काळंगाकार अशा अनेक लोकांच्या वेव्हाराच्यान मोठो फायदो जाता. शिरगांवची एक मोठी खासियत म्हळ्यार आमच्या गांवांत सोऱ्याचें बार ना. गांवच्या रहिवाशांक गांवांत सोरो पिवपाक वर्ज आसा. गांवची देवता श्रीदेवी लयराई ही सात्वीक देवता आसल्या कारणान गांवांत सोरो पिवप हें पाप जाता. तशेंच आमच्या गांवांत चिकन मटण वर्ज आसा. गांवांत हत्या करपाचो किंवा बळी दिवपाचो कोणाकूच अधिकार ना. ताका लागून आमच्या गांवांत कोंबडी पोसपाक जायना आनी गांवांत कोंबो आड्डोवपाक जायना तें आमच्या देवतेक मान्य ना. संवसार पाडव्या उपरांत शिरगांवचो पयलो उत्सव म्हळ्यार जात्रा आनी त्या उपरांत वर्सभर अनेक उत्सव जातात. तातूंतलो दुसरो फामाद उत्सव म्हळ्यार नेवो मंगळार. हो उत्सव धाकटे दिवाळे उपरांत येवपी पयल्या वा दुसऱ्या मंगळारा साजरो करतात. दिवाळेच्या थंड वातावरणान हो उत्सव साजरो जाता. ह्या उत्सवाची खासियत म्हळ्यार श्रीदेवी लयराईची पालखी, जेतून देवी लयराईची उत्सव मुर्ती स्थापीत करतात आनी सगळ्या गांवांत कौल दिता. सांची 7 वरांचेर देवतेची पालखी गांवांत वचपाक भायर सरता आनी सगळी रातभर उजवाडा पर्यंत सगळ्या गांवांत कौल दिता. ह्या दिसा लाखांनी भावीक देवतेचो कौल घेवपाक शिरगांवां येतात. शिरगांवच्या अर्द्या जात्रेचें स्वरूप ह्या दिसा आसता. ह्या नव्या मंगळाराची आनी एक खासियत म्हळ्यार पालखी सुरू जाल्या पासून सकाळ पर्यंत गोंयच्या आनी गोंया भायल्या नामवंत भजनी कलाकारांच्या गायनांच्यो बैठकी. ह्या भजनाच्या कार्यक्रमांक लोकांची अफाट गर्दी आसता. कैलासवासी गणेश गांवकर उर्फ तातो हो फामाद पेटी वादक म्हणून वळखताले. नाटकां आनी मोठ्या कलाकारांच्या भजनांक तातो पेटयेची साथ संगत करतालो. स्वर्गीय मनोहर बुवाक पेटयेक साथ संगत तातोच करतालो. दोगूय जाण जिवलग मित्र. नेव्या मंगळाराचें मोठें श्रेय मनोहर बुवा बरोबर तात्याकूय लोक दितात. स्वर्गीय मनोहर बुवा शिरगांवकार हांच्या स्मरणार्थ गोंय सरकारान सुरू केल्ल्या पयल्या भजनी स्पर्धेचें पयलें बक्षीस म्हज्याच शिरगांवच्या पंगडाक फावो जाल्लें म्हणून खूब खोस भोगता. म्हज्या श्री चंद्रकांत नाईक आनी मनोहर बुवाच्या घरवडीन आजून पर्यंत शिरगांवां भजनाची कला जोपासलेली आसा. स्वर्गीय मनोहर बुवाच्या उपरांत ताचो पूत स्वर्गीय नाना शिरगांवकार, ताच्या बरोबर म्हजो चुलतो श्री तुकाराम आनी शंकर गांवकार, तांच्या बरोबर सोमनाथ शिरगांवकार
बलवंत शिरगांवकार, गुरुदास गांवकार, रवळनाथ गांवकार, महाबळेश्वर गांवकार, चंद्रकांत नाईक, गुरुदास शिरगांवकार ह्या गांवच्या भजनी कलाकारांनी भजनाचो वारसो फुडें व्हरपाचें मोठें काम केलें. हांचो प्रत्यय दर मंगळारा श्री देवी लयराईच्या मंडपांत सादर जावपी भजनांत येता. संवसार पाडव्यान सुरू जाल्ले शिरगांवचे अन्य उत्सव, तातूंत नवरात्रां, भजनी सप्ताह, वर्धापन दीस, कालो आनी गवळण कालो, श्रावणी सोमार ह्या मोठ्या उत्सवा उपरांत शिगम्याच्या नाटकान वर्स सोंपता. अशा ह्या म्हाज्या गांवची शिरगांवची कांय प्रमाणांत तुमकां वळख करून दिवपाचें भाग्य म्हाका ह्या ऑल इंडिया रेडिओच्या माध्यमांतल्यान दिली, म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानतां. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. आयज शिरगांवची वळख आमकां जाली. शिरगांवची व्हडवीक सांगताले श्री गणेश चंद्रकांत गांवकार. संकल्पना उषा योगराज नाईक. गांवा मदीं खास नांव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आतां आयकात आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. FM रेनबो गोवा ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.